रावणफोंड मडगांव रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या कामा खातीर 20 ते 24 एप्रिल मेरेन पॉवर हाऊस सर्कल ते रावणफोंड सर्कल आणि ओल्ड रेल्वे स्टेशन कडेन वचपी रस्तो कांय काळा खातीर बंद आसतलो। पर्यायी रस्ते वापरपाचें आवाहन येरादारी पुलिसांनी केलां। गरजेचे सुरक्षेचे नेम पाळपा खातीर JSIDCक सुचोवण्यो जारी केल्यात। हे विशींचो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केला। आम्ही सध्या रावणफोंड ब्रिजा साइटीर आसा आणि आता आम्ही सोमारच्यान ब्रिजाचे गर्डर लॉन्चिंगाचे काम चालू करपाचे आसा। आता गर्डर लॉन्चिंगा खातीर आम्ही कलेक्टरा कडल्यान अप्रुवल घेवन हो जो रोड आसा फ्रॉम रावणफोंड सर्कल टू पॉवर हाऊस सर्कल अँड फ्रॉम पॉवर हाऊस सर्कल टिल ओल्ड स्टेशन रोड सर्कला पर्यंत फुल ब्लॉक आम्ही दवरलेलो आसा। त्याच्या खातीर सगळ्या लोकांक हे सांगपा खातीर एक कॉन्फरन्स घेवपाक येता आणि हेतून आम्ही सोमारच्यान रोड फ्रॉम दॅट इज 20 एप्रिल सकाळी 7:30च्यान दनपारा 3:30 पर्यंत रोड बंद दवरतले। मंगळारा सकाळी 8 रोड बंद दवरतले ते बुधवारा 5 पर्यंत सकाळचे बंद आसतलो। मागीर ब्रेस्तारा हो रोड सकाळी 6:30 बंद जातलो, तो दनपारा 2 पर्यंत बंद आसतलो आणि शुक्रारचो हो रोड 7:30 बंद करतले ते 3 पर्यंत बंद आसतलो। सो हेची लोकांनी दखल घेवप आणि त्या प्रमाणे मातशे गव्हर्मेंटाक सहयोग करून कामाक हातभार घालप हेची रिक्वेस्ट करता हांव सर। आता रावणफोंड सर्कल आसा थंयच्यान कोणाक मडगांव येवपाक जाय, लोकांनी रेल्वे स्टेशनांतल्यान तो रोड घेवन मागीर खारेपांड्या वयर रस्त्यान येवपाक जाय आनी पॉवर हाऊसांतल्यान जे वयर वयतात पळय तांकां दवरली तेन्ना वचपाक जाता, नाजाल्यार परतून सिटींतल्यान त्या सायडीन परतून खारेपांड्यान येवपाक जाता। सो हे लोकांनी स्कुला टायमाचेर सकाळची स्कूल टायमींग आसता, लोकांनी हेची दखल घेवपाची आनी आमकां आनी पुलिसाक कॉपरेट करपाचें आनी मातशें थंय फर्स्ट डे टायम लागतलो तेका मातशें बेगीन भायर सरून भुरग्यांक पावपाक वचपाचें नाजाल्यार लास्ट मोमेंटाचेर गर्दी जातली।